देवाची परब समोरता आणि आमच्या नियाळापासून ह्याच भाग्यवंताच्या जिवितांतली एक घडणी हांव तुमचे मुखार दवरता. त्या काळार दुसऱ्या तिसऱ्या शेंकड्यांत डियोक्लेशन नांवाचो एक पाशाय आसलो आनी हो पाशाय आपले राजवडके वेळार असो एक हुकूम लॉ भायर काडटा आनी तो असो म्हणटा सगळ्या सिटीजन्स जे आसात, नागरीक जे आसात, तांणी रोमकारांच्या रोमन गॉड्स आसात त्या देवांक ताणें सॅक्रिफायसीस भेटोवंक जाय आसल्यो, बोरयो भेटोवंक जाय आसल्यो, तांची पुजा करूंक जाय आसलें. आनी हो हुकूम मोडटोल्याक ताणें अशें म्हणलोलें, जो कोण असो हुकूम मोडटा, कायदो मोडटा, ताका मरणाची खास आसतली. आनी असल्या वेळार तो प्रधान सेवक डिकन जे यादनीक जावन आपली तयारी करताले, मार्कुस आनी मार्सेलियान, हे अशें म्हणटात, आमी क्रिस्ती मनीस आनी आमच्यांनी रोमन गॉड्स वो रोमकारांचे देव आसात, तांची आमच्यान पुजा करूंक जायना, तांकां आमी बोरयो सॅक्रिफायसीस भेटोवंक जायना. आनी हो ताणें राजाचो कायदो मोडलो देखून राजा तांकां प्रेजावांत एक खोर खास दिवचे पासत तांकां पोरकोणीत वो प्रेजावांत घालता. आनी असल्या वेळार तांचे आवय बापूय हे आपल्या पुतां चडशी येवन अशें म्हणटाले, पळयात पुतानो, जरी तर हो राजाचो कायदो तुमी मोडलो जाल्यार तुमचे मरणाची खास पडटली, देखून क्रिस्ती धर्म सोडात आनी जे कितें हो डियोक्लेशन पाशाय सांगता तें तुमी मानून घेयात, ताचो अधिकार तुमच्या जिवितांत मानून घ्या. त्या वेळार हे दोगूय पूत जेजूच्या उतरांचो उगडास करता. जो कोण कुडीचो जीव काडटा ताका भिवचें न्हय, पूण जाका आत्म्याचो सासणान नाश करूंक शक्ती पदवी आसा ताकाच आमी भिवचें. आनी त्या वेळार सान सेबेस्त्याव हो एक सोल्जर आसलो. डियोक्लेशन राजाचो तो शिपाय वो सोल्जर आसलो. तो ह्या भावा चडशी येवन असो म्हणटा, पळयात, न्हय म्हूण डियोक्लेशन राजाचो तुमी कायदो पाळूंक जाय, न्हय म्हूण तुमच्या आवय बापायच्या उतरां तुमी सांगणे तांचेय मानून घेवचें न्हय. आनी तो असो म्हणटा, एकल्या सर्वेस्परा देवाक पोरणीपाट करून नमस्कार करचो. आनी ह्या वरवीं तो तांकां परतून परतून वचून बोरकोणी प्रेजावांत तांकां शिकयता की राजाचो अधिकार तुमच्या जिवितांत न्हय, पूण देवाचो अधिकार तुमच्या जिवितांत मानून घ्या. आनी जेन्ना राजाच्या कानार ही खबर सादली की हो सान सेबेस्त्याव आपल्या कायद्या आड सुचोवणी ह्या दोगूय डिकन्सांक दितात, तेन्ना तो एक हुकूम काडटा, सान सेबेस्त्यावाचेर भाले सोडून ताका जिवेशी मारूंक. आनी अशेंच ताचे शिपाय आसले ते ताचेर भाले सोडून ताका जिवेशी मारूंक प्रयत्न करतात. पूण देवा कृपेन कांय बऱ्या मनशांच्या आदारा वरवीं भाग्यवंत सेबेस्त्याव सांबार जाता. जे भाले ताचेर मारलोले ते काडून ताचे गाय पेकोवंक हे थोडे बरे मनाचे मनीस वावुरतात. जायत्या जाणांक दिसलें आतां ह्या फुडें सान सेबेस्त्याव राजाक भिवून ताच्या अधिकारा आड कांयच उलोवचो ना. पूण परतेंच जाल्यार सान सेबेस्त्याव आतां सोबे बाजार वचून ह्या डियोक्लेशनाच्या कायद्या आड ताची शिकवण चुकीची म्हूण दाखोवंक सोबे बाजार भरगोडटा. आनी अशें करता तें पळोवन डियोक्लेशन राजा अदिकूच रागा बोरीत जावन आपल्या सोल्दादांक धाडून ताका दांडे मारून जीव वचोसोर ताचेर मरणाचें फर्मण मारूंक तो आपलो हुकूम काडटा. आनी अशे तरेन भाग्यवंत सेबेस्त्याव एक मारती, एक रोग साक्षी जेजू खातीर जाता. सान सेबेस्त्यावान पाशायाचो अधिकाराचो गुलाम जालो ना, पूण देवाच्या अधिकारा खाल ताणें आपलें जिवीत सारलें आनी दुसऱ्यांकूय ह्याच अधिकारा खाल जिवंक ताणें शिकयलें. भाव भयणांनो, डियोक्लेशन ह्या राजा भाशेन आयजूय जाता.
सेबॅस्टियाओ जावन आसलो जेजूचो मोड पाटलावता आनी आपल्या उतरां आनी कोरण्या वरवीं ताणें जेजूक साक्षी दिली. तेरे भाशेन भाग्यवंत सेबॅस्टियावाक प्रेस्बिडेचो आस्कारी म्हूण मानतात आनी आमकां इंदोर एकल्या ताचेच मोजोतीक देवान आमचे वयली पेस्पिडां पयस करून आमी मानतात. सगळ्यांक तुमकां आनी एक पाव भाग्यवंत सेबॅस्टियावाची कुशाल बरी बरो पावयता. देवान तुमचेर आनी तुमच्या घराब्याचेर आपलो भरपूर आशिर्वाद घालूं आनी आमचें जोण एकल्याचें जिवीत भाग्यवंत सेबॅस्टियावा बरी देवाक मानवतले, आमच्या उतरां आनी कोरण्या वरवीं देवाक साक्षी दितले जावं आमी मानतात. Ani sul povida Diuba, भाग्यवंत सेबॅस्टियावाचे मोसोतीन तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी.